नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दक्षिणेची बीजेपी उमेदवार पल्लवी देंपो मोदी सरकारान मंत्री जावंक शकता. देपेचे फॅमिलीन लोकांक खंय वेगवेगळ्या मळांनी खूब आदार केला. पल्लवीचो शिक्षण, फुटबॉल, मिडियाच्या मळार बरेपैकी वावर आसा. दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन उलयलो. पल्लवीचो दाबोळे प्रचार उत्तर गोंयान श्रीपादाचो ताळगांवां बरोबर मोन्सेरात भाऊन 25 वर्सांत 1200 कामांचो दावो केला. When you have an intelligent, educated person like Pallavi Dempo on the way to victory, would Goa not prefer somebody in the Union Cabinet? I am asking you. So it depends on Modi ji whom he chooses. I have a hunch feeling that she may be one of the ministers at that point in time. From the public at large, from our BJP कार्यकर्तास सगळे सामके खरेच सपोर्ट करतात आणि ताका लागून हांव सदांच म्हणटा तांचो प्रोत्साहन इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इमेन्स सपोर्ट. कार्यकर्ते सगळे बरोबर आसात आणि सकाळच्यान आमचो प्रवास सुरू केल्लो आसा आणि उत्कृश्ट प्रतिसाद सगळ्या कडून आमकां बरे प्रतिसाद मेळटा आणि खुबशे ह्या वेळार आमकां निश्चितपणे मॅडमीन सगळ्यांनी हें केल्लें आसा की मॅक्झिमम मार्जीन जे आशिल्लें तें मोठ्या प्रमाणात मार्जिन दिवपाक प्रयत्न. I also said the same thing. We will give Babu a lead. We'll give him a good lead. Because we're all going to work together and we'll ensure that he comes back because we want someone like him back again. बायला आरक्षण विधेयक 1996 पयली आपणे हाडिल्ले. काय कारणांक लागून ते संसदेन आयले ना. आता वेंचणूक लागीं पावली म्हूण बीजेपीन ते संसदेन पास केले. काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उमेदवार रमाकांत खलप उलयला. नेहरू प्रधानमंत्री आशिल्लो तेन्ना खंय काश्मीर भारताचो भाग जाल्लो. खलपाचो सांताक्रूज प्रचार स्पेशल स्टेटसावेल्यान टिका. आता जे रिझर्वेशन महिला रिझर्वेशन बिल 1/3 रिझर्वेशन बायला आपल्या बिल पास झाले पहिले that bill पहिले फर्स्ट टाइम कोणी हाडले when I was member of parliament 1996 8th of September 1996 आम्ही महिला रिझर्वेशन बिल मांडले. एंटायर ऑपोजिशन त्यांनाही बीजेपी असा त्याने ते खूप त्याचे केले. मागीर ते बिल धाडले जॉईंट सिलेक्ट कमिटी कडे फॉर फर्दर डिस्कशन. बिल पास झाले. वर्ड फॉर वर्ड इट केम हियर. मागीर लोकसभा नावार जाली बरखास्त जाली. उपरांत कितें घडोवन गेले आणि आता 10 वर्सां उपरांत सोंपता तांची कारकीर्द जे बिल ताणें परतून हाडला. मुस्लीम कश्मीर घेवपाक हाडले. त्या वेळार तो बिलो आनी ताणें इंडियेक सांगले ना ना आमकां हेल्प कर आर्मी धाड आनी तुमी चिंता पळय आमच्या नेहरूजी तेन्ना आनी कितें सांगलें नेहरू तेका यस नेहरू आपको मदद करेंगे लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करो. साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारताक तूं जॉइन जाता म्हणून करून दी ताणें बरोवन दिले म्हणून काश्मीर आमकां मेळ्ळें जाल्यार काश्मीर मेळपाचें. आर्टिकल 370 इट वॉज ओनली टेम्पररी ट्रान्झिटरी प्रोविजन. कायमचे कोणी धरून तुम्ही आणि एक पाऊल पुढे घातले व्हडलें काय करूं हांगा आमकां गोंयांत एक स्पेशल प्रॉमिस केलें हांगाच लागीं जाल्यार भितरबाब प्रायम मिनिस्टरान आमकां प्रॉमिस केलें स्पेशल स्टेटस गोंयकार दिता दिलो. आतां कोणूच उलयता ते स्पेशल स्टेटस. पेडणे आयुष हॉस्पिटल आणि मोपा एअरपोर्टाचेर थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळनात. श्रीपाद नायकान खंय संसदेन केन्नाच पेडणेकारांचो इशू काडलो ना. उत्तर गोंयचो आरजी उमेदवार मनोज परब उलयलो. विरेश म्हणटा मनोज पेडणेकारांचे इशू घेवन संसदेन आवाज काडटलो. आरजीचो पेडण्या सावन लोकसभेचो जाहीर प्रचार सुरू. मोपा एअरपोर्टाक लागून जे जमनी लोकांचे गेला जमनीक लागून लोकांचे अजून मेरेन पयशे मेळले ना. फॅमिली भितर झगड्यो जाले. लोक बेघर जाले. लोक लँडलेस जाले. लोक जॉबलेस जाले. आज मोपा एअरपोर्टार पळयत जाल्यार सगळे महाराष्ट्रा कर्नाटका सगळे थंयच्यान गाडयो वयतात आणि आमचे गोंयकार थंय बेकार आसात. आयुष हॉस्पिटल जाले ज्या जाग्याचेर 80% नोकऱ्यो दितले म्हणून सांगलेले ते आयुष हॉस्पिटलान काय ना. जागे पेडणेकारांचे घेतले. आश्वासना पेडणेकारांक दिली. स्वप्ना पेडणेकारांक दाखयली पण पेडणेकारांक आयज सादे नोकरे सोड पेडणेकारांक उदक सुद्धा ना. खासदार आसा तो तर 25 वर्सां जाले त्यांनी तोंडाचेर जी टेप मारले ती अजून टेप उगडाना. लोकांच्या घराघरांत टॅक्सी घेवपाक लायले आणि आयज त्या टॅक्सींक भाडें मेळना. आयज त्या टॅक्सींक
रेट मेळना. गोवा मायल्स हाडल्यान गोवा मायल्स हाफ रेटीन अर्द्या रेटीन थंय भाडी मारता आनी सगळे मार्केट कॅप्चर करूंक सोदता आनी आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक रस्त्याचेर उडोवपाक सोदता. आयज लोकांनी पळयल्लें आसा आयज केदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट हांगा जालो. मोपा एअरपोर्टाची जी कामां जावं धंदे गोंयकारांक मेळपाक जाल्ले आयज थंय मेळोंक ना. कितलेशे फावट डिबेट करता, विधानसभेनूय उलयता, विधानसभेनूय मांडले आमी हे, पण अजून पर्यंत जे कामां जावं रोजगार जो आमचो जनरेट जावपाक जाल्लो तो अजून पर्यंत जाल्लो ना. तसोच आमचं आयुष हॉस्पिटल जे आसा, आयुष हॉस्पिटल सेंटराच्या थ्रू हाडला म्हणटा. मात आयज जो MP आसा श्रीपाद नायक अपयशी ठरलेलो आसा, फेल जाल्लो आसा. तेणेन जी फोटिंगपणां केल्या की आमकां जॉब जनरेट जातले, आमकां जॉब क्रिएट जातले. आयज पेडणेकारांक प्रत्येक पेडणेकारांक खबर आसा की हांगा जॉब कितले क्रिएट जाल्ले आसा. आमचे जागे गेले, कितलोसो जागो लाखांनी स्क्वेअर मिटर हे जागो हांगालो पेडणेकारांचो गेल्लो आसा. आनी कितलेशे जाणां जागो जो आसा तांकां अजून पासून पयशे मेळोंक ना, अजून पासून तांचे पयशे क्लियर जाल्ले ना. कार्यकर्त्यांनी सांगल्यार परत हांव वेंचणूक लढयतलो. म्हजो राजकी प्रवास लोकांचेर निंबून सांताक्रूजचो आदलो आमदार टोनी फर्नांडीस उलयलो. मदीं एक्सिडंट जाल्ल्यान भलायकी मातशी हाल्ल्या, ताका लागून राजकारणांतल्यान सध्या पयस. लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारांबरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. ना म्हाका 2 फावटी एक्सिडंट जालो. त्या खातीर हांव घरा कडेनच आशिल्लो, पूण भायर चड एक्टीव भायर भोंवंक जायनाशिल्लें. माय लेग वॉज इंज्युअर्ड. पूण आतांच्या तेंपार हांव परत कम आवट आनी सुमार 8 म्हयने जाले हांव फिल्डार आसा सद्या. ना हांवें सद्या ऑलरेडी आमी काम चालू केलां आनी म्हाज्या फुड्यान लोक खूब येता विचारपाक हे फावटी सपोर्ट कोणाक करुया काय म्हणून. म्हणटकीर लोकांकूय अशें दिसलें कितें हांव मातसो एक्टीव नासलेल्या कारणान कितें काय म्हणून. पूण हांव लोकांक सांगता आमी सद्या आमचो कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ दिला ताका आमी सपोर्ट करुया. सांगचें म्हटल्यार सावथ गोवाचो जो सीट कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला मॅडम पल्लवी धेंपो. आय एम एसोसिएट विथ धेंपो ग्रुप एंड कंपनीज सिन्स अबाउट लास्ट 20 years. म्हणटच म्हाका आनी ऑप्शनूच ना, कित्याक आयज हांव कितें आहा जाल्यार धेंपो फॅमिलीक लागून आसा म्हाज्या इन बिजनस लायफ. सो आय वील टू एंड नेल आय वील सपोर्ट पल्लवी धेंपो. कित्याक म्हाका कडेन ऑल ओवर गोवा वोट्स आहा. सकाळीं उठलो म्हणटच पयलो लोकांक एटेंड करचो पडटा. तेज्या उपरांत म्हाजें एक विजीट गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसताच. तें जाल्या नंतर हांव मागीर म्हाजें बिजनस कितें आहा तें हांव तेजेर नदर मारता. असो करून दीस काबार जाता. जेन्ना हांव कित्याक सीएमाक वाखाणटा, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलें जबर कितें जावंक नासलें म्हणून आदलो आमदार आहलो बाबूश आहलो ताणें केल्लें. पूण थोडे ड्यू टू फायनान्शियल क्रंच विथ द गव्हर्मेंट इट वॉज स्लोली डन. आय हॅव कंप्लिटेड एवरीथींग आनी 92.5 crores डेव्हलपमेंट जो आहा तो हांवें हाडलोलो. पूण इट इज नॉट थ्रू फ्रॉम इट इज नॉट रायट फ्रॉम माय माउथ. तुमी लोकां कडेन विचारल्यार जाता. पूण स्टील माय पीपल वील डिसायड. इफ आय वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट दे वील टेल मी वॉट हॅज टू बी डन. दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर तिसऱ्या फेजी खातीर आज सावन नामांकन अर्ज भरपाक सुरू. तिसरे फेजीन 12 राज्यांच्या आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या 94 लोकसभा मतदारसंघांनी 7 मेक वेंचणूक जातली. 4 जुनाक मतमेजणी. गोंयान सध्या 3 मुखेल पक्षांची तिरंगी लढत. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयान फाटले कांय दीस जाले कालोर वाडटा. लोकांनी दनपारच्या वेळार कारणा शिवाय भायर सरचें न्ही म्हूण हवामान खात्याचे निर्देश. कालोराच्या ल्हारा सारकी परिस्थिती उप्रासूं येता असो अदमास. सद्याक तापमान खंय 32 डिग्री मेरेन वता. 35 मेरेन वाडूं येता. 37 मेरेन जाल्यार हीटवेव फुडल्या दिसांनी वाडूये म्हूण अदमास. सो इट इज़ अ हीट वेव लाइक सिचुएशन. अभी हम उसको बोल रहे हैं. हीट वेव नहीं है. हीट वेव लाइक सिचुएशन क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर भी
ज़्यादा एक रेंज में है, 33 to 35 डिग्री सेल्सियस के रेंज में वो वेरी होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 70 and 90% प्लस विंड फैक्टर, ये तीनों का कंसिडर हम करने के बाद जो अपने बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है एंड जो डिस्कम्फर्ट और फील लाइक टेम्परेचर जो हमें महसूस होता है उसके बारे में जो हीट में डिस्कम्फर्ट हमको इस बार लग रहा है। हीट वेव का क्राइटेरिया इज डिफरेंट। जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस करता है परसिस्टेंट फॉर 2 days, देन इट इज कॉल्ड एज हीट वेव कंडीशन। सो अभी 37 डिग्री सेल्सियस हमारे रीजन के ऊपर क्रॉस नहीं किया है, सो इसलिए हमारे ऊपर हीट वेव कंडीशन एज पर टेक्निकल टर्म्स नहीं है। बट इट डजंट मीन कि हमें डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। येस, वी आर फीलिंग द डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ द heat wave, that because of the relative humidity plus impact of the temperature, this combined effect. So rather than इसके ऊपर हमको जब एज अ कॉमन पर्सन हमको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की ओर से अभी हम वही बोल रहे हैं कि 11 to 3 दोपहर के टाइम में हमको बाहर नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो भी कुछ काम है उसके बाद हम कर सकते हैं क्या, ये हमको देखना चाहिए। साथ ही साथ हमको वाटर इनटेक जो है वो रेगुलर इंटरवल पे लेना चाहिए। साथ ही जो भी कोई लोकल अपने जो प्रोडक्ट्स है, पेज है, देन अम्बिल है, कोकोनट वाटर है, उसको हमका सेवन करना चाहिए। सो एटलीस्ट हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। म्हापशा राती कडेन रोड रेज, पुलिसांचेर हात घालो म्हूण आनी वांगड्यांक धमकायले म्हूण म्हापसा पुलिसांनी 4 जाणांचेर FIR केला। ऑल्डनच्या एलरिच फर्नांडीस आनी जोवितो कुतिनो म्हणटा त्या दोगांक पुलिसांनी धरल्यात। 2 जाण फरार पुलीस सोदतात। उसगांवां बस आनी मोटारीच्या अपघातान गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 म्हयन्याच्या ल्हान भुरग्याक GMCन उपचार घेतना मरण आयले। मजगतीं ह्या अपघातान जखमी जाल्ल्या 7 जाणांतली अमृता चौगुले ही गुरवार म्हूण कळटा। तिचेर सध्या GMCन उपचार चल्ल्यात। पुलिसांनी ड्रायव्हराचेर FIR घाला। नमस्कार। काल जो नेस्ले फॅक्टरी कडेन जो उसगांव म्हणटा थंय एक्सिडेंट जाल्लो, एक वॅगनार कार आनी पॅसेंजर बस, हितूर जवळ जवळ 7 पॅसेंजर आशिल्ले वॅगनार कारीन, आनी ह्या 7 पॅसेंजरा भितर एक 6 म्हयन्याचे भुरगे आशिल्ले। आनी ते सामके सिरियस आसले। जेन्ना हांगासर एक्सिडेंट जातकूर तांकां PSC धारबांदोडा हाडले, हांगसरल्यान ताका शिफ्ट करपाक एम्बुलन्साक खूब वेळ गेलो, जवळ जवळ 1 वर जाले एम्बुलन्स नाशिल्ले कारणान। आनी जेन्ना ताका थंय GMCन येयलें तेन्ना ताका डॉक्टरान डिक्लेअर डेड केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे दुसरी जी एक बायल आहा ती प्रेग्नेंट आहा, तिकाय थंय एडमीट केल्ली आहा। एक चली आहा 8 वर्साचें, तेजोय पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, ताकाय थंय GMCन शिफ्ट केल्ली आसा। ह्या वॅगनार कारीन एक चौगुले फॅमिली आनी आजगांव फॅमिलीची 2 फॅमिली आशिल्ली। आनी सध्या फोंडा पुलिसांनी जे ऑफेन्स आहा शंकर चौगुले हो ड्रायव्हर आहा वॅगनार कारीचो, तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा। आनी त्याच प्रमाणे जे पॅसेंजर बसीन आशिल्ले तांकांय किरकोळ मार जाल्लो आसा, पण तांकां हांगसर उपचार दिवन तांकां डिस्चार्ज दिल्ले आसा। धारबांदोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक। रमजानाच्या पवित्र म्हयन्या उपरांत उपास सोडून संवसारा बरोबर गोंयांतूय काल फांतोडेर मुस्लिमांनी ईद उल फित्र मनयली। पुराय देशभर ईदाच्या उत्सवा निमतान फांतोडेर नमाज जाले। गोंयची ईद मुबारक। म्हज्या सगळ्या मुस्लीम भाव आनी भयणीक सगळ्यांक ईदाच्यो खूब खूब शुभेच्छा। गोंय हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचें सर्व धर्म समभावतेचें प्रतीक आसा। युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करता आसतना गोंयच्या लिबरेशन पासून आयज पर्यंत सदोदीत गोंयांत हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे एकचारान राविल्ले आसा। आनी म्हणूनच तर गोंयांतले सगळे लोक क्रिश्चन हिंदूंच्या सणाक वयता, हिंदू मुस्लिमांच्या सणाक वता, मुस्लीम हिंदूगे चवथीक आनी दिवाळीक सुद्दां वता। जे नमाज आसलो नमाजाक हांव मुद्दाम आमचे सगळे भावा बरोबर आसलेलो आनी खरेंच मनानसून बरें दिसलें, कित्याक आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवान आख्ख्या गोंया भितर सगळे जाण आमी एकामेका कडेन भावा भाशेन सगळे जाण रावता। सगळे जाण एकत्र येवन सगळे सण जशे आमचे ईद जालो, क्रिसमस जालो, दिवाळी जाले, सगळे जाण मेळोन आमी मनयता, खूब खुशी भोगता। आनी सगळे जाण हांगेले आमचे भाव सदांच वांगडा रावलेले आसा। आनी हांव देवा कडेन मागता
कितें अशेंच ईदाच्या दिसाक सगळ्यांचे अशेंच तेंच्यांनी ब्लेसिंग दवरचें आनी सगळ्यांचें कल्याण जावचें आनी बरें जावचें. ते फाटलो 1 म्हयनो आसा तो आमचो उपासाचो दीस आसता, फास्टींग. ते फास्टींग म्हटल्यार आमचे सकाळी 5:30 स्टार्ट जाता. 5:30 आमी कितें खावपाचें आनी उपास रावपाचें आनी ते उपासान आमचे फूल डे अशें कांयच खावपाक पिवपाक कांय मेळना. सांजचे सकाळी 5:30 ते सांजचे 6:45 पर्यंत आनी तेजे मागीर 6:45 आमी उपास सोडपाचो आनी तेजे मागीर आमकां कितें खावपाक मेळटा, जेवपाक खावपाक कितें मेळटा. ना म्हटलें तरी 700च्या वयर लोक आशिल्ले हांगासर नमाजाक. जायत गांवांसून जायत एरियासून लोक आयिल्ले आनी प्रत्येक प्रांतासून लोक हांगा आशिल्ले नमाजाक. मजीद आमची एकदम भरून तुडूंब जाल्ली आशिल्ली, भरपूर लोक आशिल्ले हांगासर आनी सगळ्यांक एक पीस आनी शांततेन ही सगळी आमची जी आयची ईदाची नमाज आशिल्ली पार पडलेली आसा. बिलखुसूस हमने शहर गोवा के लिए खुसूसी दुआ की कि यहाँ जितने भी अफराद रह रहे हैं अल्लाह सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, सबको मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए. और आज के इस मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला की हमने इबादतें की. रमज़ानुल मुबारक में हमने 30 रोज़े रखा. रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इनाम से नवाजा कि ईद उल फित्र जैसा मुक़द्दस और अजीम दिन हमें अता फरमाया. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.